रूट सोबत फायनल केला जोपर्यंत असं तोपर्यंत आडवा क्वेश्चन असं माहिती डिपार्टमेंट दिला मातशें म्हाका नॉलेज ना सुप्रीम हायकोर्ट व्हडलो का मायंड डिपार्टमेंट रायट दिला थोडी हे ऑर्डरी प्रमाणे ही ऑर्डर डिपार्टमेंटात कोणी परमिशन ऑफकोर्स मात्र बरेपणान आयकना हे लेटराक रिप्लाय कित्याक घेवंक ना साहेब एकूच सांगा म्हाका ह्या लेटराक रिप्लाय कित्याक आनी 4 दीस जाले बरें कोणान जेन्ना पळय 2-4 जाणां तुमकां दिला तुमच्या 4 जाने आमकां रोड जाल्यार कशें भरता रोड आमकां आडोवपाचें हांगा खाजूच ना आमकां बरें दिसता हे ट्रक वाले सुद्दां आमचे भाऊ ट्रक वालो गाडी भायर काडटा 1,500 तांकां पेमेंट दिवचो पडटा तें कळटा आमकां डिझल गेले तेंचे टायर गेलो तेंचो उलोवपाचें ना कशें उलोवचें ना तर हे ऑर्डरी प्रमाणे कशें दिला ते सांगा बरोबर हाडून नाका पेपर रोड तुम्ही इलिगल करता ते आम्ही तुम्ही काय रोड आलेला का आम्ही इलिगल तर रोडार चालू असा तो रोड काढलेला रे रोड रोड आडेला परमिशन तुम्ही म्हणता डिपार्टमेंटल बरेले दाखव म्हणणार तुमचे जर ऑर्डर प्रमाणे तुम्ही सांगता हायकोर्टान तुझ्या नावान घालता मुद्दाम पळय तुम्ही सोमारा सकाळी 10 घालता तुम्ही कितें उलयता रिकॉर्डिंग करून करा पर्सनल नावावर घालता हायकोर्टात पळय चला माहिती डिपार्टमेंटचे परमिशन आसा अवश्य आम्ही मानता साहेब तुमचे परमिशन आसा हे अशें बरयल्लें आसा हेचे क्लॅरिटी हे 4 दीस तुमकां लेटर दिल्लें आसा तेजे रिप्लाय आमकां रायटिंग कित्याक मेळना भितर उडया भितर मारा कितें करा हायकोर्टान ऑलरेडी जजमेंट दिलें आसा ऑर्डर दिल्ली आसा गांवांत ट्रान्सपोर्टेशन करपाचें ना हायकोर्टान
आयज मया गांवच्यान जो हांव म्हणटलो इलिगल ट्रान्सपोर्टेशन जो चालू आसा फ्रॉम शिरगांव पैरा मायन्स टू ते खंयसर तरी 30 किलोमीटर व्हरता, पण ते ट्रान्सपोर्ट करपाक परमिशन आमच्या विलेजींच्यान मया गांवच्यान व्हरपाक ना अशें आमकां ठामपणे विश्वास आसा. आमी आयज सकाळी ट्रान्सपोर्टेशन जालें तेन्ना जवळ जवळ 9:30 सुमार जे ट्रक वतात वयर घेवन वतात तांकां आमी आडयले थंयसर केबा वाड्यार आनी तांकां इतकें सांगलें की तुमच्या जो ओर कोणी घेतला ताका आपया, त्या डायरेक्टराक आपय किंवा पुलिसांक सांगलें कलेक्टर मामलेदार कोण आसा पळय तांकां आपोवन हाडा म्हणून. कारण आमकां थोड्यो आमी एक 4 दीस पयलीं तांकां एप्लिकेशन दिल्लें आनी सर्टन आमकां परमिशनां ज्यो दिल्या मायन्स डिपार्टमेंटान दिला किंवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान दिला किंवा आनी खंयच्या डिपार्टमेंटान दिला त्यो आमकां कळपाक जाय, गांवकारांक कळपाक जाय की हो जो ट्रान्सपोर्टेशन दिला तो खंयच्या डिपार्टमेंटान तांकां परमिशन दिला म्हणून. जी की म्हायती आमकां खबर आसा आनी जी पळय हायकोर्टान जे पळय ऑर्डर दिल्ली त्या ऑर्डरी प्रमाणे विलेजीच्यान ट्रान्सपोर्टेशन करपाचें ना अशें स्ट्रिक्टली थंय ऑर्डरीचेर बरयल्लें आसा. एक कळना आमकां की हायकोर्टाक मान्य नासतना हे खंयसून तरी आपल्याक डिपार्टमेंट जाय ते कोण तरी गॉडफादर आसतलो त्या एका ट्रान्सपोर्टेशनाक ते आपल्याक जाय ते करता. हे जर अशेंच चालू उरलें जाल्यार आमी हे खपोवन घेवपाचें ना. आयज तांच्यांनी आमकां हांगा 10 जाणांक हाडून जर उडयलें न्हू, फाल्यांच्यान जर सोमारच्यान जर हे करिना, जर सारकें परमिशन हाडून दाखयना, कारण हो जेन्ना आमी कलेक्टराक विचारलें की तुमच्या कडेन परमिशन आसा ना, तुमच्या सगळी परमिशन आसा पण तुमकां आतां भितर उडोवचेंच पडटलें म्हणून. पूण कोणाच्या इशाऱ्याचेर हे चल्ला हे हांगासर कोणाक भेश्टोवन हे हांगा इलिगलिटीज करपाक हेच एक प्रश्न चिन्ह आसा. आमकां हांगासर हाडून आयज 7 दीस बसयले, हांगासर आमकां अरेस्ट केलें आनी धमक्यो दितात ते सर की आनी कोण जर अशे गाडयो हाडयतले जर ट्रान्सपोर्टेशन करून दिवतना जाल्यार तांकां आमी अशेंच भितर उडयतले म्हणून. हांव एक सरकाराक विचारूंक सोदता की हे अशेंच धमकोणीचेच राज्य तुमी चलयतल्यात का म्हणून. आमकां हांगासर दवरले म्हणून कितें हांगासर इलिगलिटीज करून आमी ओपन करून दिवचे ना. आमी आमच्या अध्यक्षांक गोवा फॉरवर्डाच्या पार्टीच्या अध्यक्षांक विजय सराक जेन्ना कळ्ळें की आमकां हांगा अरेस्ट केल्लें आसा तेणी ताबडतोब आमकां एडवोकेट हे करून दिलो आनी एडवोकेटान आमकां हांगासर आतां जवळ जवळ बेल करून दिल्ली आसा. आमी तांचे थँकफूल आसा. आनी एक तशेंच हांगासर NGO जे आसले शेल्लेकर तशेंच वेदांताचे हांगासर कामदार आसा जे हे केल्लेले आसा तांकां काडलेले आसा ते कामदारान आमकां सपोर्ट दिल्लो आसा. आनी गांवांत ते गांवचेच आमच्या मया गांवचेच ते लोक आमचे कितें. आनी हे जे अशें आसा इवन हांव तुमकां एक हितून सांगूंक सोदता की जे मायनिंग जशे इलिगलिटीज जो ट्रान्सपोर्टेशन इलिगल चालू आसा पळय तसोच मायनिंग डिपार्टमेंटान आनी खूब इलिगलिटीज चालू आसा. हांगासर मायनिंग जे डिपार्टमेंट आसा पळय ते खंयसून तरी भायल्या भायर ओर काडपाचें तेंचें कितें तरी इंटेन्शन आसा. आनी हे येणाऱ्या काळाक हे तेंचे पळय कितें फ्रॉड जे चलता पळय मायनिंग डिपार्टमेंटान ते आमी अध्यक्ष विजय सरदेसाक सांगून एसेंब्लीन आनी एसेंब्लीच्या भायर तेंचे जे कितें आसा पळय ते लोकां फुडें आनी हे जनते फुडें हाडून दाखयतले. दॅट इज 100%. आतां सोमारच्यान तुमी बंद करतले पण आमकां सध्या ऑलरेडी बेलाचेर हे केल्लेलें आसा. पण लोकांनी आमकां सांगलेलें आसा की आमी तुमी 6 जाण भितर पडले म्हणून गांव कितें सगळो सोंपलो असो ना. आमी सगळे जाण तुमच्या बरोबर आसतले. गांवाचे जे हित राखपाक जाय त्या प्रमाणे जर आयज 6 जाणां उलयले फाल्यां 60 जाण भितर पडपाक थंयसर रेडी आसा. पूण जो पर्यंत ते क्लियर हाडून दाखयना डॉक्युमेंटेशन तो पर्यंत गांव केन्नाच वगी रावपाचें ना. आनी मे बी आमी आमच्या क्लाउडान एडवोकेटान सुद्दां सांगलेलें आसा की हे जे पळय इलिगलिटीज कोर्टाक सुद्दां मानना ते सोमारा आमी परत PL फायल करून तेजेर कितें आसा ते डिसिजन कोर्ट दिता परत तेजेर ते आमी वाट पळयतले. आमी सकाळी आडयले म्हणजे कितें आडयले हे आमचे भुरगे जशी ह्यो गाडयो स्कूल चालू आसतना सगळ्यो गाडयो चालू आसता आनी हे अन्नाधुन्नी करता. सकाळचे जाल्यार सकाळी दनपारचे जाल्यार दनपारच्यो सगळ्या गांवांतल्या लोकांक तुमी विचारले आता तरी आसतना आमी कितें वगी रावले कितें. तर आमकां एकूच प्रश्न आसलो कितें हांगासून ट्रान्सपोर्ट नाका तेका जेटी आहा चौगुल्याची सिकेरे जेटी आहा तेका थंयसून तुमी व्हरा आमच्या गांवासून नाका. आनी आमचे गांवांतले रोड धाकटे आसल्या कारणान खंय कसलो इन्सिडंट घडोंक शकता. आतां सद्या पळय आमची पंचायत वगी आहा, सगळे वगी आहा, आमचे आमदार वगी आहा, सगळेच वगी आहा. अशें करून जातलें कितें तेन्ना ह्याचेर सरकारान बेगींतल्या बेगीन हेचेर कितें तो तोडगो काडचो.